नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंटाचो, बेकारीचो. गोंयांत खरेंच बेकारी आसा काय कितें, आसा जाल्यार कितली आसा, तातूंतली सरकारी नोकरी जाय म्हणपी बेकारी कितली, सेमी एम्प्लॉयड बेकारी कितली आनी खरेंच अनएम्प्लॉयड कितले, अशे वेगवेगळे प्रश्न म्हाका दिसता ह्या सप्तका भितर तयार जाल्यात. ते सरकारान आयोजीत केल्ल्या जॉब फेराक लागून आसूं, काल नीती आयोगाची बसका जाली, ताचे उपरांत मुख्यमंत्र्यान कांय विधानां केलीं तांचेर आसूं. सो हो प्रश्न ह्या सप्तका भितर सगळ्यांच्या मुखार आयला. जॉब फेराक तर परिस्थिती अशी आसा की 20,000 रजिस्ट्रेशन केलें, 10,000च आयले, सो 50%च आयले. सो नक्की गोंयांतल्या बेकारीचें चित्र कितें, आनी सरकार आतां परत परत सांगपाक लागला की सरकारी नोकरी म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट न्ही म्हणून. ही मानसिकता कित्याक, तरणाट्यांची मानसिकता कितें, आनी जेन्ना आमी फिगर्स पळयतात तेन्ना ग्रावंड रियलिटी कितें, ह्या गजालींचेर आमी आज भासाभास करतले. 3 मानेस्त आसा म्हणजे स्टुडियोक. पयली आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. गिरिराज, वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे स्पोक्सपर्सन अजय खोलकार. अजय, वेलकम. तिसरे आसात म्हणजे बरोबर गोंयांतले एक नामनेचे फेस, जे गोंय विद्यापिठा भितर सद्याक प्राध्यापक म्हूण आसात, पण तांणी विद्यार्थी ते आतां मेरेन सगळ्यो मानसिकता पळयल्यात, ते युगांक नायक. युगांक, वेलकम. हांव सुरवात युगांक तुजे वयल्यान करता. जेन्ना हो बेकारीचो प्रश्न येता, एक वटेच्यान स्टॅटिस्टिक्स येता, दुसरी वटेच्यान मानसिकता येता, ह्या दोनूय गजाली कडेन तुमी कशें पळयता? सी, पहिली गजाल म्हणटा ती देर कॅन बी numbers can be twisted in a neither way, but unemployment rate and the situation that we are in is a reality. So जो तुवें टर्म मातलो की unemployment cannot be the only problem. There is also problem of semi-employment and underemployment. What I see at this point of time की this is job fair and ह्यो सगळ्यो गजाली आसा, there has to be a ownership of a situation की ह्या आमी आयज सिच्युएशनान कित्या खातीर आसा, की आमकां जे इकॉनॉमीचे डायवर्सिफिकेशन जे करपाचें आशिल्लें, जे नवे ट्रेंड्स, जे नवे इमॅजिनेशन आमकां रेवेन्यू सिस्टमान हाडपाचें आशिल्लें, वी हॅव फेल्ड टू डू इट. Secondly, we have a notion कि Goa is a educated state, Goa is a modern state, but in terms of a gross higher education enrollment ratio नमी पळयलो, we are lacking behind the national average, and this is a fact, this is a reality. So there is a complete म्हणजे कितें म्हणटा ते disparity in terms of a education system that we have and the industry that we have failed to build in. So Goa's economy is not what you call as a modern economy, we would like to call it. But the point is, the situation today that Goan youth are in is that they are seeking something of a stability and a dignity. So ह्या खातीर गव्हर्मेंट सेक्टरान आशिल्लोच जॉब हो आपल्याक डिग्निटी आनी स्टेबिलिटी दिवपाक शकता, ही आज भुरग्यांची एवरेज मानसिकता जाल्यार ही आमी एक समजून घेवपाक जाय. दुसरी गजाल जी आमकां ज्या पद्दतीन आमचे इकॉनॉमीक सेक्टर्स डेव्हलप करपाचे आशिल्ले ते आमी आज करपाक पावले ना, आनी त्या खातीर आज आमचे कडेन हे सिच्युएशन आयज आमचे कडेन येवन पडला. सो दॅट्स वाय जे आमच्या शिक्षण वेवस्थे भितर नवे रिफॉर्म्स जावपाक जाय आशिल्ले, नवे एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यूज येवपाक जाय आशिल्ले, ते आज आमी सिस्टम जी बांदल्या आणि जे नवे पिळगे कडेन दिल्या तीच फॉल्टी आसा. ओके, we'll go into the details of those points, but Ajay, in your opening remarks तुमचे बरोबर खूपशे तरणाटे काम करतात, तुमच्या पक्षा बरोबर काम करतात, तुम्ही या दोन्ही गजाली कडेन कशें पळयता? वो जो जॉब फेअर जाला तो म्हणटा तो एक्झिबिशन ऑफ आमचे गोंयचे तरणाटे आहा तेंचे बेकारीचे आनी लाचारीचे. कित्याक हे सरकारान हेच्या पयलीं एक रूल काडलें, एक स्टेटमेंट दिल्लो की सिंगल पोर्टल करतले की जॉब जे प्रायवेट कंपनीज आसा नाजाल्यार सेमी गव्हर्मेंट एका सिंगल विंडोचेर हाडटले आनी गोवा वेल्ल्यान एक एम्बिशियस ती सरकारची वेबसायट आहे, थंयसर सगळ्यो वेकन्सी लिस्ट जातल्यो. आतां आमी पळयलें जाल्यार की 4,000 4,500 वेकन्सीज क्रिएट जाल्ल्यो आनी मोर देन 100 कंपनीज थंय आशिल्ल्यो प्रायवेट कंपनीज. ह्यो जर ऑलरेडी तो प्लॅटफॉर्म आसा गोवनाचेर, मात थंयसर ते दिसना लिस्ट जायना. आमी रँडमली चॅक केले की एक लेबर एन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर सुद्दां घालून भुरग्यांचे पळयले, मात त्यो लिस्ट
लिस्ट जायना हांव तुज्यो म्हाजेच सांगता थंयसर 5 वेकन्सी फॉर कंपनी सेक्रेटरीज आसले कालच्या एक्झिबिशनान आनी हांव बाय प्रोफेशन CS म्हाका सुद्दां खबर नासली इतली वर्सां की हे लास्ट एक वर्सां की खंयसर वेकन्सीज आसा त्यो म्हाका सुद्दां कळोंक ना म्हाजो असलो प्रोफेशनल भुरगो जो शिकला आनी ताकाच खबर ना की इतले वेकन्सीज आसा म्हण गोंयभर आमी भायर बेंगलोर पळयता नाजाल्यार हैदराबाद पळयता सो सामान्य जो गोंयकार जाका आवय बापून आमचे आपले त्रास करून शिकयला नाजाल्यार तो फुडें गव्हर्मेंट मेळना जाल्यार प्रायवेट हितून येवंक सोदता सो ताका कितले त्रास जाता ते तुमी चिंतूंक जाय आनी हे जॉब जे काडला ते लिस्ट जावंक ना म्हणून कोणाक हे जॉब म्हणजे हे गोंयकारांक जॉब कित्याक फॉर्म पळयत जाल्यार ते म्हणटा ते एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो नंबर आसता तो मॅन्डेटरी ना 15 वर्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो मॅन्डेटरी ना आनी जेन्ना तूं चॅक करतलो पोर्टलाचेर गोवन पोर्टलार तेन्ना नंबर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी दाखयता सो हे कितें करता आनी कोणाक जॉब सगळ्या बायलांकूच काय हितून हे जॉब पर्सन ऑफ गोवन रिजनाक कित्याक ना सो ते आमी चॅक करपाक जाय आनी थोडे आमी पळयलें की वेर्णाचे 2-3 कंपनीज आसा इंडिगो जावं नाजाल्यार IFB जावं ते सोदून तेन्ना तेंचो इशू जालो की त्याच टायमार की जॉब फेर चालू एका वाटेन आनी थंयसर तेंच्यांनी 6 तारीख ना 7 तारीख वेकन्सीज आउट केले मात प्लांट मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट तेजो आसा वेर्णा आसा मिन्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आनी न्यू प्लांट वेर्णा आसा मात तेजे ते इंटरव्यू नाजाल्यार तेजो तो कितें ते हे आसा पळय ते गुजराताक आसा सो हे कशें जाता एक वाटेन सरकारूच म्हणटा की सरकाराचेर हेजेर कंट्रोल ना काय हेजेर हे ना या गिरिराज दोन्ही मुद्द्यांचेर विल गो बाय बिकॉज दोन्ही पॅनलिस्टांनी बरे इम्पॉर्टंट इश्यूज काढल्यात बट सरकाराच्या दृष्टिकोनातल्यान तुमच्याही सरकारान एक भूमिका घेतल्या की 1,10,000 बी अनएम्प्लॉयड न्ही 20 ते 30 हजारा भितर आमची अनएम्प्लॉयड आसात कारण सरकारी नोकरी जाय म्हणून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक रजिस्टर जावप आणि जो मेरेन सरकारी नोकरी मेळना तो मेरेन आपली नांव थंयच दवरप कांय जाणांची तर नोकरी मेळटकीर नांव थंय आसा ताका लागून हो आंकडो फुगिल्लो दिसता हाव आर यू डीलिंग एंड टॅकलिंग दीस इशू ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रियलिटी ऑफ नंबर्स म्हाका दिसता जॉब हो जो विशय आसा तो खंय तरी इकॉनॉमीक लागता म्हणजे एज द इकॉनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो तितले नवे एव्हेन्यूज तयार जायत रावता पण आज गोंयांत न्ही देर इज अ प्रॉब्लेम म्हणजे आनी इट इज नॉट ओनली एट द पॉलिटिकल लेवल बट इवन एट द वोटर लेवल म्हणजे आमी जॉब म्हणटा किंवा डेव्हलपमेंट म्हणटा तुम्ही जर मुद्दम पळयशात आज जर तुम्ही एका वोटराक विचारलें की बाबा तुका तुज्या आमदारा कडल्यान कितें जाय जाल्यार तो एक आपल्या चल्याक गव्हर्मेंट जॉब किंवा चलयेक गव्हर्मेंट जॉब हो जो विचार आसा न्ही तो म्हाका दिसता आमकां खंय तरी बदलूंक जाय किंवा आमच्या घरा समोर एक रस्तो बांदून सो डेव्हलपमेंट म्हणून सुद्दां आमी पळयत ना म्हाका दिसता आमी खूब आज स्वताच्या दृश्टींतल्यान पळयता म्हणजे आज अजय बाबान एक उद्गार काडले की जो जॉब फेर आशिल्लो तो लाचारीचो हे म्हणून म्हणजे स्वताक जर एक जॉब जाय जाल्यार तो लाचारी काय कितें म्हणजे कितें जाला न्ही प्रॉब्लेम आज जशें रुलींग पार्टीक उत्तर दिवचें पडटा तशेंच म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक उत्तर दिवपाक जाय की आज ते खरेंच कन्स्ट्रक्टीव आसात काय म्हणून आनी आमच्या ह्या जॉब फेराचे सक्सेस म्हाका दिसता अजय बाबान स्वता सांगलें की 5 वेकन्सी ज्यो ताका आतां पर्यंत खबर नाशिल्ल्यो त्यो ताका त्या जॉब फेरांतल्यान कळ्ळ्यो तो म्हाका दिसता हो इनिशिएटीव कितलो बरो आसा हें स्वता अजय बाबान सांगलें दुसरें आज जशें युगंगान म्हणलें की सेक्टर्स जे जाय आशिल्ले ते डेव्हलप जावंक पावना किंवा रेव्हेन्यू ऑगमेंटेशना खातीर जे कितें वेवस्था आसूंक जाय त्यो करूं ना म्हाका दिसता ताजेरूय परत उत्तर आसा म्हणजे आज गोंयच्या इकॉनॉमीच्या सगळ्याकीन व्हडलो इकॉनॉमीक ड्रायव्हर जो आसा तो मोपा एअरपोर्ट तो विरोधा शिवाय जालो काय म्हणजे मनोहर भाई खंय तरी आपले फूल पॉलिटिकल कॅपिटल यूज करचें पडलें आनी मोपा एअरपोर्ट जातलोच हें सांगचें पडलें आज नीती आयोगाच्या रिपोर्टा बद्दल सगळे उलयतात पण नीती आयोगान काल हेंय म्हणलां की जे तुमचे जेटीज आसा त्यो तुमी जो पर्यंत प्रायवेट कंपनीजांक हँडओवर करना तो पर्यंत तुमचें रेव्हेन्यू ऑगमेंटेशन जावचें ना पण आज ताका सपोर्ट करतात काय कितें आज डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी म्हणटा म्हाका दिसता लोक विरोध करपाक एकठांय येता पण एक आमच्या गांवचो किंवा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास जावचो म्हणून आमी फुडें सरना आनी ही जी नेगेटिविटी आसा म्हणजे आज अजय बाबांचो लाचारी हो शब्द म्हणलो किंवा जॉब्स हे फक्त बायलांक काय म्हणले म्हणजे हाजे वयल्यान खंय तरी न्हय म्हणजे ह्या RG पक्षाचो जो फूल एजेंडा आसा तो समोर येता ओके हांव त्या मुद्द्याचेर वता की युगांक दिस इज अ व्हेरी क्रुशियल थिंग की तुमी म्हळें की वेदर वी आर रियली अ मॉडर्न इकॉनॉमी म्हाका याद जाता गिरिराज बाब त्या पॅनलाचेर आशिल्ले आमी इलेक्शनाच्या एक 4-5 म्हयन्या पयलीं सर्वे केल्लो
आनी त्या सर्वे भितर लोकांक विचारिल्लें की बाबा तुमचे खातीर सगळ्यांत व्हडलो इशू कितें, एंड द फर्स्ट इशू ताजो तेन्ना दिसून आयलो तो म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट, आनी अनएम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार सरकारी नोकरी. सो तुमी म्हळ्यार की डिग्निटीच्या बाबतींत स्टेबिलिटीच्या बाबतींत पळयतात आनी सरकारी नोकरी आमकां जाय असो एक लोकांचो अट्टास आसता. पूण जर 20-25 वर्सांच्या वयाच्या भुरग्यांक फक्त सरकारी नोकरी हेंच जर तांच्या आयुश्याचें ध्येय जालें जाल्यार एक समाज म्हूण आमी चुकतात काय राजकीय वेवस्था चुकता एक इन्स्पिरेशनल पिढी तयार करपाक? एक गजाल आमी स्पश्ट पळोवपाक जाय. हांवें पयलीं तेंच म्हटिल्लें, देर हॅज टू बी सम ओनरशीप ऑफ दीस सिच्युएशन, की ही परिस्थिती हाडल्या कोणें, केल्या कोणें. अशी परिस्थिती नाशिल्ली की पयलीं आज जर ग्रामीण वाठारांत वचत आनी भुरग्याक जर विचारीत तो खंय तरी पॅकेजिंगाचें काम करता इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वचून, पण ताका विचारलें कितें करता रे तूं, सो तो म्हणटले आपूण कांय करिना. ताज्या तकलेन कितें एम्प्लॉयमेंट म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब, इट कॅनॉट बी अ प्रायवेट जॉब ऑर एनीथींग. बट ही सिच्युएशन पयलीं नाशिल्ली. पयलीं जो तुगेलो 90च्या दशकान जो आमकां ओवरऑल ज्या पद्दतीन आमी इंडस्ट्रीज हाडल्यो, ज्या पद्दतीन प्लॅनिंग जाल्लें, आतां फॉर एग्जाम्पल मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीचे जर आमी विचारलें, ACGL कंपनी आमी वाळपय 70 हाडली, थंय एम्प्लॉयमेंट मेळप वॉज अ कायंड ऑफ अ डिग्निफायड एम्प्लॉयमेंट एका वेळार. सो अशे तरेच्यो आमी इंडस्ट्री ऑर तें वातावरण हे आमी तयार करपाक हे आमी अनसक्सेसफूल जाले हें आमकां मान्य करचें पडटलें. दुसरी गजाल, वाय आमचो आयचो भुरगो गव्हर्मेंट जॉब होच अल्टिमेट ध्येय धरून रावता. एंड दीस इज नॉट अबाउट की जो कोण ड्रॉप आउट आसा, कमी शिकिल्लो आसा तो ताचे पासून न्ही. हायली एज्युकेटेड जे हायर एज्युकेशनान आसा, जे डिप्लोमास करता, प्रोफेशनल हातून आसा, दे ऑल्सो अप्लाय फॉर युअर LDC आनी बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे गव्हर्मेंट पोस्टां खातीर. हें कारण कित्याक जाता इज बिकॉज की आमची एज्युकेशन सिस्टमीन आमी एक कॉम्पिटिटीव कल्चर जें आमकां तयार करपाचें आशिल्लें, जे वेगळे वेगळे एवेन्यूज जे आमी लोकां आमी विद्यार्थ्यां मुखार जे दवरपाक जाय आशिल्ले ते आमी दवरपाक अनसक्सेसफूल जाल्या. एंड दीस इज द थिंग. आनी दुसरी गजाल जी एज अ प्रोसेस आय थिंक पॉलिटिकली जर ताजो आमी हाजो अर्थ जर काडीत न्ही, जर जशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साक 10% जर वोट मेळ्ळा, वीच वोट इट इज अ डिसइल्युजन्ड वोट. म्हणजे जो ज्या भुरग्यान एंटायर, हांव काँग्रेस BJP म्हणना, एंटायर ह्या वेवस्थेच्या विरोधांत, सध्याच्या एस्टॅब्लिश्ड व्यवस्थेच्या विरोधात, एब्सोल्युटली. अँड दीस इज अ डिसइल्युजन्ड वोट. आनी हाजे आमकां राजकीय रेपरकेशन आज आमकां दिश्टी पडपाक लागले. म्हाका अजय एक गजाल सांगता, तुमी जेन्ना सांगतात की गिरिराज बाबान एक मुद्दो काडलो की तुमी सांगतात की तुमकांच कळ्ळें की इतली वॅकन्सीज आसात, मागीर अशी जॉब फेर जाल्यार वायट कितें? नंबर 1. नंबर 2 की ही जी मानसिकता आसा की सरकारी नोकरी म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट, एनीथींग एल्स इज कायंड ऑफ सेमी एम्प्लॉयमेंट ऑर अंडर एम्प्लॉयमेंट, ही जी मानसिकता आसा तरणाट्यांची ताजे विशीं तुमी कितें सांगतले? हांव ते क्लॅरिफाय करूंक सोदता. ज्यो वेकन्सीज हांवें नोटिफाय केल्ल्यो त्यो कंपनी थंयसर नाशिल्ल्यो. खंय तुमकां जसो की ACGL आसा हांवें म्हटल्यो, ना दुसऱ्यो पुचमास्टर आसा, तश्यो कंपनीज थंयसर CSI म्हणून उबे नासल्यो. आमचे ते इन्स्टिट्यूट आसल्यो. मागीर तुका कंपनी कळपाक जाल्यार तुका जॉब फेराक येवचें पडटलें, लायनीक रावचें पडटलें, 2-3 वरां त्रास काडचे पडटले, वतान रावचें पडटलें आसलें. आनी स्लेवरी तातूंत म्हणटा आमी ह्यो जर सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्मान पयलीं ते गो एलआर वेबसायटीचेर येयल्ले म्हाका घरा बसून कळटलें आसलें की खंयसर कंपनी CSI म्हणून. आनी असो तो आनी केलाय. ही एम्बिशियस वेबसायट हा गो ऑनलायन, थंयसर आसा हे प्लॅटफॉर्म, लिस्ट ऑफ अवेलेबल वेकन्सीज, मागीर कंपनी नोटिफाय करपाचे. मात थंयसर ते हे दिसना आमकां खंय तरी थंयसर. सो लाचारी तुम्ही म्हणटात जॉब फेर एक वटच्यान केले, पण त्यो गजाली जर ऑनलायन ट्रान्सलेट जालो ना बरोबर जाल्यार ताजो जाय तितलो फायदो जावचो ना. कित्याक हे 2020 CMन सांगलें की गोवा क्रिएट सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्म फॉर जॉब. तितून गव्हर्मेंट आसा, सेमी गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट कंपनी आसा. प्लस एक कंपनी जेन्ना आमी एज अ प्रोफेशनली कंपनीज पळयता आनी तेंचें काम पळयता, तेंचे कितल्यो वेकन्सीज आसा त्यो धाडपाक जाय. आनी लेबर एंड नॅशनल तेंचो रिटर्न आसता, क्वार्टरल रिटर्न थंयसर मॅन्डेटरी करपाक जाय. कितल्यो तेंच्यांनी घेतल्यो, कितल्यो तुमी एडवर्टायज केला, कितल्यो हे आसा. असो लोकांक आपूण थंयसर 3-4 वरां थंयसर वताक धरप आनी मागीर धाडप. कित्याक तुमचो डेटा पळयत जाल्यार तुमी म्हणलें म्हाका दिसता 500 कितें मेळ्ळा ते आनी बाकीचे शॉर्टलिस्ट जाला म्हणटा. आनी लाचारी कित्याक? आनी सेकंड मुद्दो म्हणटा आमी कितें की तरणाट्यांक गव्हर्मेंटूच कित्याक दिसता, कित्याक जाल्लें कित्याक प्रायवेट कंपनीजान जॉब सेक्युरिटी तशें तांकां तें मेळना. आनी एक्सप्लॉयटेशन हांगसर हें आसा की अशें आसा की तूं HR जावं ना दुसरो आनी कोण जावं ते
चडशे बायले आसता नाजाल्यार आनी कोण आसता प्रायवेट ऑर्गनायझेशन आनी तिंका एक्सप्लॉयटेशन भरपूर जाता. म्हाजे एकटे फ्रेंड आसा ते MA इकॉनॉमिक्स केला तेणी आनी ते एज अ रिसेप्शनिस्ट म्हणून ते 12,000 पगार करता. इमॅजीन की 12,000 ते काम करता MA इकॉनॉमिक्स करून. सो असले तांकां ती आशा दिसना की प्रायवेट कंपनीन ते जातले म्हणून मोठ तेंचे एक्सप्लॉयटेशन. हो जो मुद्दो आसा गिरिराज जाल्यार 2 पॉयंट्स. एक वेळार सरकारान ही जी इंटिग्रेटेड ऑनलायन सिस्टम केल्या ती एक्टीव जावप हो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो की जो रोबस्ट इकॉनॉमीचो आनी मॉडर्न इकॉनॉमीचो मुद्दो युगांकान काडलो की वी हॅव फेल्ड इन क्रिएटींग अ रोबस्ट आनी मॉडर्न इकॉनॉमी, जाका लागून आमचे बरे शिकिल्ले भुरगे एक तर गोंयचे भायर वतात नाजाल्यार जशें अजय सांगता हांगाच जी कितें तरी कमी पगाराची नोकरी मेळटा तातूंत भितर रावतात आनी मागीर गव्हर्मेंट जॉब सोदतात. डोंट यू थिंक देर इज अ लार्ज रोल ऑफ पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट और पॉलिटिकल विजन in understanding this situation and taking steps to resolve it? सी हे इलेक्शन जातकूचच न्हय पण हांव इलेक्शनाच्या पयलींच्यान सांगीत आसा की खंय तरी न्हय एक म्हणजे म्हाका दिसता लोकांक खरें कितें तें सांगचें पडटलें. म्हणजे एक देर इज अ सेयिंग इन इंग्लीश की इफ यू गिव अ मॅन अ फिश यू फीड हिम फॉर 1 डे बट इफ यू टीच अ मॅन हाऊ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लायफ टायम. तर म्हाका दिसता खंय तरी हे स्कील डेव्हलपमेंट आसत किंवा हे वेरियस डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसत. म्हणजे मोपाचें जावं परत उदाहरण दिता म्हणजे किशोर नायक गांवकार जो तुमच्या गोवन वार्ता लायव्हाचो एडिटर आसा तो म्हाका दिसता वॉसिफरसली हॅज बीन फायटींग फॉर रायट्स फॉर पेडणेकार आनी गोंयकार. काल तुमच्याच त्या सिस्टर पब्लिकेशनाचेर न्यूज आसा की 1,126 जॉबांतले 855 हे पेडण्यान गेल्या आनी बाकीचे काही गोंयकार आसा. तर म्हाका दिसता जर मोपा एअरपोर्ट जर जावच नाशिल्लो ह्यो ज्यो ऑपॉर्च्युनिटी दिस इज वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट एट द प्री लॉन्च. म्हणजे मोपा इज इन सो मेनी फेजीस की एज इट कीप्स ग्रोईंग म्हणजे अनेक एअरफिल्ड येतली हे सगळें जायना बरोबर इमॅजीन कितले ऑपॉर्च्युनिटीज येतले ते. आज आमचे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड घ्या एका टायमार कशें जाल्लें इट वॉज एनविसाज टू बी अ सिंगल विंडो बट खंय तरी सरकारच्या लक्षात आयलें की इट इज नॉट हॅपनिंग. पण आज जर तुम्ही पळयशात ऑलरेडी अ कमिटी हॅज बीन कॉन्स्टिट्युटेड अंडर द चीफ सेक्रेटरी की फाल्यां खंयच्या इंडस्ट्रीक लँड यूज सुद्दां चेंज करूंक जाय जाल्यार तो रायट IPB कडेन आसतलो ताका 10 कडेन वचपाची गरज ना. तर अशें कंड्युसिव्ह एनवायरमेंट आतां नवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसत दॅट इज ऑल्सो व्हेरी फॉरवर्ड लुकींग. तुम्ही मुद्दाम वाचा म्हणजे हांव म्हाका सगळ्यांक एक अर्ज करूंक जाय की तोय तुमी वाचचो. मागीर दुसरें आतां सादें म्हणजे एक फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी आयली ऑलरेडी आर्बिट्रेशन युनिव्हर्सिटी आयल्या किंवा तुमचे आयुष हॉस्पिटल आसतले हातून इकॉनॉमी ट्रान्सफॉर्म जावची ना काय. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें की आमी म्हाका दिसता न्हय एक सेल्फ एंटरप्रिनर म्हणजे एंटरप्रिनरशीप किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जॉब सिकर्सूच न जाता आमी जॉब गिवर्स जावपाक जाय हे म्हाका दिसता आमी खंय तरी एक एकूच पॉयंट म्हणजे काल तुमची जी रावंड टेबल जाली एडिटरांची ताजेर एक परत एक बरो मुद्दो आयलो की तुमकां आज इवन जर्नलिजमान जॉब्स मेळना. म्हणजे आज जशें हय आनी आज जशें अजय बाब सांगता की 2 वरां रावप काय म्हणून हांव पर्सनली उदाहरण दिता. म्हाका दिसता हांवें खंयच्या इंटरव्यूक 6 वरां काडिल्ले आसा हाज्या पयलीं वेन आय वॉज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज. सो प्रत्येक गजाल न्हय खंय तरी घरा येवन मेळटली हो म्हाका दिसता जो एटिट्यूड आसा. आनी काल तुमी तुमच्याच चॅनलाची कवरेज पळया म्हाका दिसता एटलिस्ट 90% ऑफ द फीडबॅक हॅज बीन एक्स्ट्रीमली पॉझिटिव्ह की इट वॉज व्हेरी वेल ऑर्गनायज्ड. 500+ लेटर्स हॅव ऑलरेडी बीन गिवन. ताज्या म्हाका दिसता व्यतिरिक्त खुबशे लोक शॉर्टलिस्ट जाल्या. म्हणजे इट इज नॉट सो इजी की तुम्ही गेले वॉक इन आनी दे वील टेक यू. खूबदां 2-3 इंटरव्यू राउंड जातात. तर म्हाका दिसता की एक गोवा ऑनलायन इज अ व्हेरी गुड सजेशन म्हणजे जे अजय बाबान दिले. पण गोवा ऑनलायन हो परत आमच्याच बाबा आयक मरे तुमकां आरजीचो प्रॉब्लेम कितें जाला न्हय तुमकां कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन करपाचें ना. BJPन कितें केलें की बोवाळ मारप हें तुमचें काम जालां. गोवा ऑनलायन कोणें हाडली? गोवा ऑनलायन ही सिस्टम BJP गव्हर्मेंटान हाडल्या. आनी एज आय सेड की आतां जशें जॉब फेअर जाल्या तशें ऑलरेडी द वर्क फॉर कंपायलेशन आतापर्यंत कितें जाल्लें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गव्हर्मेंट जॉब्स. बट ह्या सरकारान आतां सगळे म्हणजे प्रायवेट इंडस्ट्री आनी जॉब सिकर्स हांकां एकटे हाडपाचे. आनी म्हाका दिसता एक मुद्दो जो आमी कोणेच उलोवना तो म्हणटा तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. येवया ताचेर हय
आनी म्हाका दिसता दिस इज सच अ फॉरवर्ड लुकींग. म्हणजे जशें मोपा खातीर हांवें म्हणलें की भाईचे पॉलिटिकल कॅपिटल पणाक लावचें पडलें, तशें म्हाका दिसता दोतोर सावंतान हो धाडसी निर्णय घेतला आनी द फर्स्ट ऑपोजिशन विल कम फ्रॉम द एमएलए. ऑन द सेम राउंड टेबल ऑल ऑफ अस सेड दॅट सीएमा मुखार जितलो वो हीज रिझॉल्व विल कम टू टेस्ट नाव, बिकॉज तुमच्या कॅबिनेटांतलेच कांय जाण मंत्री ह्या निर्णयाच्या विरुद्ध आसात. हांव फक्त कॅबिनेटांतली मंत्री इतले खातीर म्हणटा कारण ते कांय उघडपणान उलयतात. बट देर इज अ पॉलिटिकल क्लास इन गोवा, इरिस्पेक्टीव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जे प्रचारा टायमार वता आनी सांगतात की आमी नोकरी दितली म्हणून. नोकरी म्हळ्यार कितें दितले? गव्हर्मेंट जॉब दितले. आनी आमदार फाल्यां गव्हर्मेंट जॉब कसो दिवपाक शकता हो प्रश्न सदांच आमी विचारताले. आनी आज जेन्ना स्टाफ सिलेक्शन कमिशन येता तेन्ना ह्या प्रश्नाचें उत्तरय मेळटा की देर इज अ व्यवस्था जाच्या थ्रू इव्हॅल्युएशन जावन हे नोकरी मेळटल्यो, पण ताका राजकारण्यांचोच विरोध आसा. ही वस्तुस्थिती न्ही. म्हाका दिसता न्ही म्हणजे बीजेपीचो इंटेंट कितें हो जर तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी गुजरात पब्लीक सर्वीस कमिशन पळया. म्हणजे हालींच एक दिनेश दसा म्हणून तो 6 वर्सां आशिल्लो आनी ज्या दिसा ताणें सोडलें न्ही पद, म्हाका दिसता काँग्रेस, आप, बीजेपी सगळे ताका कॉंग्रेच्युलेट करपाक आशिल्ले की म्हणजे हे करपाक की यू हॅव डन वेल. आज गुजरात पब्लीक सर्वीस कमिशनाचो जर जॉब आसत आनी तुमी गेले, इंटरव्युअराक खबर नासता की तुजें नांव कितें आनी तुका खबर ना की आपूण खंयच्या पॅनला कडेन पावला. सो इतली ट्रान्सपरंट सिस्टम, आय थिंक देर इज अ लॉट वी कॅन लर्न. आनी हे परत बीजेपी सरकारान जाला की खुबशे जॉब्स ऑटोमॅटीक. पण आज प्रॉब्लेम मध्येच म्हणटा की आज म्हाका सिस्टम कितले पर्यंत क्लीन जाय, जो पर्यंत म्हाका जॉब मेळना. पण जेन्ना म्हाका दिसता की हांव एप्लाय केला, हांव आमदारा कडेन वता की अरे म्हजो मातसो जॉब करून दी. सो दॅट इज द प्लेस वेर वी वॉन्ट द सिस्टम टू बी अनफेअर. तर म्हाका दिसता दिस विल सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम. युगांत तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? एक स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो मुद्दो, दुसरो राजकारणी आमकां सांगत आयल्या न्ही प्रत्येक खेपेक आमी जॉब दितात, आमी जॉब दितात, आमी जॉब दितात म्हणून. सो आतां पळय 8 जाण फुटून काँग्रेसींतल्यान बीजेपीक गेले, ताका जॉब दिवपा जाय म्हणून गेल्यात कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपल्या. ही वस्तुस्थिती न्ही. सी पहिली गजाल म्हणटा ते हे जे स्टाफ सिलेक्शन कमिटी आसा पळय, दिस इज अ रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ अ रिक्रुटमेंट. बट गोंयची परिस्थिती अशी आसा की की प्रत्येक आज मनशाक दिसपाक लागला की आपल्याक आज गव्हर्मेंट जॉब जाय, की आपण गव्हर्मेंट जॉब दिता. इट इज लायक प्रत्येक जाण सांगता, विरोधान आसूं ना जाल्यार ऑपोजिशन आसूं ना, अक्रॉस द पार्टी आपूण येतकीर तुगेलो जॉब दिता. बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट की आपूण तुका खंयचो जॉब दिता आनी कसो दिता. की गव्हर्मेंट तुजें वाडत ना, गव्हर्मेंट थंयच आसा. गव्हर्मेंट कितें नवें रेवेन्यू सिस्टम करिना, गव्हर्मेंट कितें नवें कॉर्पोरेशन काडिना, गव्हर्मेंट कितें नवो PSU काडिना आनी तातूंतल्यान जॉब दिता म्हणना. आतां मोपा इज अ डिफरंट केस. मोपा सांगता की मोपा प्रोजेक्ट हाडलो, तातूंत रेवेन्यू जाता अँड दॅट इज वॉट यू कॉल्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो हे सगळें स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचें म्हाका दिसता की अशें आयलां की हें सगळें गळ्या कडेन येवन आयलां सगळ्या पॉलिटिकल क्लासाच्या. कळ्ळें? आनी पॉलिटिकल क्लास वॉन्ट्स टू की आतां की बाबा आपल्या कडेन कांय ना हें तें. एक म्हत्वाचो मुद्दो हांव मांडपाक सोदतां की ओवरऑल आमचो अजयानूय काडलो, गिरीराजानूय काडलो तो, की म्हाका याद येना की मनोहर पर्रीकर हे विरोधी पक्ष नेते आसतना ताणें एक म्हत्वाचें भाशण केलें अबाउट the economic situation, and what he said at that point of time is that we need to cap the population. की हो गोंयचो एकंदरीत जो रिसोर्स आसा पळय, की प्रत्येकाक गोंयान येवन दिसता की आपणे हांगासर जमीन घेवपाक जाय. प्रत्येकाचें घर गोंयान आसा, पण प्रत्येक गोंयच्या जमनीचो विचार करता, पण गोंयकारांचो कोण विचार करिना. सो दॅट की आमचे जो स्मॉलनेस ऑफ एरिया आसा अँड स्मॉलनेस ऑफ पॉप्युलेशन आसा, की आमी जर एम्प्लॉयमेंट आनी वेन वी टॉक अबाउट प्रायवेटायझेशन, प्रायवेट इंडस्ट्री, वी टॉक अबाउट मेगा प्रोजेक्ट्स. वी टॉक अबाउट वेनेवर टुरिजम आमकां वाडोवपाक जाय, आमकां मेगा टुरिजम, आमकां रिसॉर्ट घालपाक जाय, आमकां हें घालपाक जाय, तें घालपाक जाय. बट द पॉयंट इज दॅट की पॉप्युलेशनाचो आज विचार करपाची गरज आसा. की गोंयकार म्हणून आज मनशाचो, ह्युमन रिसोर्साचो विचार करपाची गरज आसा की आमकां इंडस्ट्रियलायझेशन कशें जाय आनी तें कित पर्यंत जाय. आनी अनफॉर्च्युनेटली हांव म्हणटा की हाजेर सिरियस डिबेट करपाची खंयच्याच राजकीय पक्षाची आज तयारी ना. हाजेर जर सिरियस डिबेट जालें तर तातूंतल्यान घडये जे मुद्दे मुखार येतले ते खूब इनकन्विनियंट आसतले. अजय बाब, म्हाका एक गजाल, गिरिराज तेच म्हणटा की तुमकां म्हणटात एम्प्लॉयमेंट जाय आनी मागीर जेन्ना सरकार एक धोरण घेवन येता ते मागीर जेटी पॉलिसी आसूं किंवा आनी खंयचे आसूं, सगळ्यांत पयलीं तुमी विरोधी पक्ष येतात आनी ताका विरोध करतात.
सो तो म्हणटा की एका वटेच्यान सरकाराचे प्रयत्न टू ब्रिंग सम रोबस्टनेस आनी दुसरे वटेच्यान विरोधकांचो विरोध की नाकाच म्हणपाची, प्रत्येक गजाल नाकाच म्हणपाची. डोंट यू थिंक द ब्लेम पार्टली लायस विथ विरोधक ऑल्सो? एक क्लॅरिफाय करू शकता. आम्ही गिरिराजन म्हटले की कन्स्ट्रक्शन ऑपोजिशनात ते कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन नाला काय फीडबॅक दिना सरकाराक सोदून. आम्ही एज अ पार्टी आणि आमच्या MLAन द पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील घातलेले आणि तितून आम्ही डिमांड सोदून केल्लो की रिजर्वेशन फॉर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आता जाता कितें सरकाराचे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कायदे आहा, इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कर्स आसा कायदो आसा, थंयसर ते मॉनिटर कंट्रोल आणि लोकांक ते थंयसर करिना, लेबर्सांक करिना ऑलरेडी. आणि आम्ही म्हणटा जेन्ना तुमी आमी पोगो बिल प्लेस करता नाल्यार तेजें डिस्कशन सुद्दां करपाक तुमी रेडी ना, आनी जाल्यार अशें कशें जातलें की तो आमी दिवंक आमी कांय दिना म्हणून आमी ऑलरेडी ते असेंब्लीन तुम्ही म्हणटा तुम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन दितात, सरकार ती घेना म्हणून. इट इज ऑन रेकॉर्ड. असेंब्ली तिचे डिस्कशन सुद्दां अजून ते टेबलार सुद्दां एजेंडार सुद्दां येवंक ना थंयसर. गिराज फायनल बाकी एकच गजाल की जो मुद्दो युगांकान काडलो की अल्टिमेटली अर्थव्यवस्था म्हणून नॉट एज पीसमील प्रोजेक्ट्स कमिंग समवेअर बट अर्थव्यवस्थेचे विजवीत राज्याची लोकसंख्या, नेटिव्ह लोकसंख्या आणि तांचे हित ह्या दृश्टींतल्यान एक इकॉनॉमिक मॉडेल तयार करप हाजेर खंयच्याच राजकीय पक्षान आज मेरेन विचार केलो ना. आणि केलो तर तातूंतल्यान कांय इनकन्विनियंट गजाली भायर सरपाक सोदतात म्हणून कोण करपाकय सोदना. म्हाका दिसता ह्या विशयापासून डिबेट करपाक कोणूच नोबडी शायींग अवे. पण आज जसं अजय बाबान आपले रिमार्क्स केले तातूंत म्हाका दिसता खंय तरी न्ही ऑपोजिशनाची दुर्दशा दिसता. म्हाका दिसता काँग्रेसीन आमी अशें म्हणटाले काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन ना, तांची म्हाका दिसता वेकन्सी आसा स्पोक्स पर्सनाच्यो त्योच भरना. दुसरो विशय जो आसा तो ह्या जॉब फेरा सारक्या बऱ्या इनिशिएटिव्हांक आरजीन एक्चुअली लोकांक सांगपाचें तुमी वचा म्हणून, पण आज अजय बसून ते फक्त होल्स हे करता की बाबा तुमचे हे सारखे नाशिल्ले. दुसरे आज तुम्ही पळया तो परत घुवन फिरून आरजीचो एकूच विशय तो म्हणटा तो पोगो बील. आणि म्हाका दिसता आज आमी इन्व्हेस्टमेंटा बद्दल उलयता, युगांक ते आड्डून सांगता की एक गोंयच्या इन्व्हेस्टमेंटा बद्दल आमी उलोवया म्हणून, आणि तो उलयता आमी पोगो बील हाडले म्हणून. इन्व्हेस्टमेंट कशें हाडटले कोणूच सांगिना. म्हाका एकूच दिसता म्हणजे तुमी जर आज स्कील डेव्हलपमेंटान पळयशात जाल्यार स्टार्टअप्सां खातीर 4 MOUs ऑलरेडी जाल्ले आसा, प्लस नव्या स्टार्टअप्सांक गव्हर्मेंट फंडिंग दिवपा खातीर हे ऑलरेडी स्कीम अनाउन्स केल्ली आसा. बरें, टुरिजम मिनिस्टरान ऑलरेडी गोवा वेलनेस हब कशें करतले किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम जो गोंयान एक्झिस्टिंग आसा आणि स्पिरिच्युअल टुरिजम सुरू करीत जाल्यार कोणाक फायदो जातलो? हो हिंटरलँडान जातलो, गांवांनी जातलो. आणि हाज्या खातीर तुमकां कितें म्हणजे आज गोवा इज सो वेल एंडाउड इन टर्म्स ऑफ टेम्पल्स किंवा मागीर तुमचे बीचीस आसत किंवा तुमचे बरे फॉरेस्ट्स आसत. म्हाका दिसता एज अ होलिस्टीक प्लॅन गोंयान इन्व्हेस्टमेंट हाडपाचो ह्या सरकारान ऑलरेडी स्टेप्स घेतिल्ले आसा. फक्त हांव ऑपोजिशना कडेन मागता आनी लोकां कडेन मागता की विरोध करचो न्हय. म्हणजे जेन्ना डबल ट्रॅकिंग किंवा एक सेपरेट जेन्ना फिडर तयार करता आमी पावर सिच्युएशन इम्प्रूव करपाक, तेन्ना आमी विरोध करता. आणि जर पावर सिच्युएशन इम्प्रूव जायना ती मागीर कितली नॉन पॉल्युटिंग इंडस्ट्री आसूं ती गोंयान येवची ना. आणि म्हाका दिसता ऑपोजिशन आणि लोकां कडेन मागता की सरकारच्या बऱ्या निर्णयांक तुमी सपोर्ट करा. हांव इतलेंच सांगता, म्हजो वेळ सारको सोंपला, पण म्हाका दिसता एक गजाल ह्या हातूंतल्यान म्हाका सगळे जाण मान्य करतले की फक्त जॉब सिकर्स न्ही जाल्यार जॉब गिवर्सय आमी तयार करपाक जाय. आणि ती तयार करपाच्या दृश्टीन फक्त सरकार न्ही जाल्यार जशी युगांकान म्हळें आमची शिक्षण वेवस्था धरून आमची सामाजीक वेवस्थे मेरेन सगळ्यांनी आपल्या मानसिकते भितर मातसो बदल करपाचो गरज आसा. सगळ्यांकच जर जॉब जाय जाल्यार दितलो कोण हो प्रश्न म्हाका दिसता सदांच उरतलो. हांव इतल्याचेर थांबता. गिरिराज, अजय, युगांक, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हैदराबाद स्टुडंट. नमस्कार.